सावयवेरें गव्यांनी धुमाकूळ घाला। थंयची कुळगरां शेतां भाटां गव्यांनी वाट लावन उडयल्यात। फाटल्या कांय वर्सांत ह्या वाठारांत गव्याचो आंकडो वाडला आनी हे गवे थंयच्या लोकां खातीर उपद्रव करूंक लागल्यात। सरकारान गव्याचो बंदोबस्त करचो म्हूण थंयचो लोक मागता। शेतकार मोठ्या आशेन उत्पन्नाक म्हूण कश्ट काडटात आनी गवे येवन भरिल्ले उत्पन्न काबार करतात। सावयवेऱ्या वाठारांत कांय शेतकारांनी कटकट नाका म्हूण लागवडूच सोडून दिल्या। गव्याचो बंदोबस्त जायना तो मेरेन लागवडीचेर पयशे आनी कश्ट घालून खंय कांयच उपेग ना। ह्यो जायत्यो कंप्लेनी पंचायतीन घेवन येता ते, पण पंचायत कांय करपाक शकना, कारण पंचायत गरीब पंचायत आसल्या कारणान आमी आमच्या तर्फे तांकां कांयच फेन्सिंग जावं बाकीचें कितें प्रोटेक्शन आमी तांकां दिवपाक शकना। ह्या खातीर अश्यो गरीब पंचायती आसा आनी ते गरीब ज्या उत्पन्नाचेर हांगासरले गांवचे लोक जे जगता तेंचे जर उत्पन्न जर अशें गव्या रेड्यांनी उद्ध्वस्त केलें जाल्यार तेंची परिस्थिती सामकी आनीक बिकट, जी बिकट आसा तितूनच आनीक बिकट जावपाक शकता। हेज्या खातीर जाता ते तितल्या बेगीन गव्हर्मेंटान हेजेर कितें तरी उपाय काडचो, कारण आतां जो मनीस शिवड्यां जो मारलो गेलो की तेजेरूय आजुनूय कांय म्हाका दिसता आजुनूय कांय जाल्लें ना आनी असो इन्सिडेंट आमच्या सावयवेऱ्यान घडचो न्हू हेज्या खातीर तेंच्यांनी आमकां हांगासर बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालून आमकां जाता तितलें प्रोटेक्शन म्हूण आमचें उत्पन्न गांवच्या लोकांचें उरतलें अशें कितें तरी करचें। सांगपाक 2 माडया मदीं एक केळ, 2 माडी आसता न्ही ताचे मदीं एक केळ अशें सगळ्यांची लागवड आशिल्ली। 3 वर्सां हें 3रे वर्स आमी एकदां सांगलें पण ते व्हडल्या मनार घेना न्ही, कोणा फॉरेस्टाक सांगलें आमी पण ताणें व्हडलें केअर घेवना। हे आतां कितलीं वर्सां जालीं अशें हें करता काय? ह्याच वर्सा हे वर्सा चड जालें हरशीं आसा देवा? हय 3-3 वर्स तरी जालें। ताजे पयलीं आमचें सगळें बरें आशिल्लें न्ही। तुमी फेन्सिंग बीन तशें कांय करूंक ना हेका? फेन्सिंग कितें आहा जाणा, फेन्सिंगाक पयलीं एक्सपेन्स करचो पडटा। लोन दिवन करपाक जाल्यार करूं येता, मागीर ताका रोखडी लाखांनी रुपया खर्च जाता ताका। मागीर लोन दिलें जाल्यार परत फारीक घेवंक जाय न्ही। सबसिडी केन्ना मेळटा केन्ना, तिका त्या वर्सा मेळटा काय 2-3 वर्सांनी मेळटा अशें कांय ना। म्हणजे खर्च केलो मागीर समज आमी हें घेतलें कर्ज घेतलें ताका पयशे फारीक जूड फारीक करपाक नाका, एक वर्सभर जाल्यार बरें 2-3 वर्सांनी पयशे मेळ्ळे आनी जूडच फारीक करपाक उत्पन्न कांयच ना। आतां सरकारा कडेन कितें सांगूंक सोदता म्हणल्यार कितें करपाक? हाजो बंदोबस्त करचो, त्या आमी कांयच करूंक शकना। कशा पद्दतीन करपाचो ताणें ठरोवपाचें। कितली सुमार येता एक बरोबर ते? पयलीं कितें 1-2 येताले, आतां सांगले पिलां जाल्या हे आनी जाल्या पिलावळ, ताका लागून ते गँगूच येता 5-6 तरी आसता बरोबर। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। मुंबयचे GMR कंपनीन मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाची सोमाराक कसलोच गाजो वाजो नासतना बुन्याद घाली। GMRच्या ऑफिसर आनी वांगडी आशिल्ले सगळ्यांत चड रेव्हेन्यू शेअरिंगाचो कोट दिल्ल्यान मोपाचो कंत्राट मुंबयचे GMR कंपनीक मेळ्ळा। 40 वर्सांचो हो कंत्राट, ते शिवाय आनीक 20 वर्सां वाडोवपाची तरतूद आसा। सरकाराचे वटेच्यान मात बुन्यादीच्या मुर्तार कोण एक दिसलो ना। आज शुक्ल पक्ष है, चतुर्दशी है, अच्छा दिन है, ऑस्पिशियस मुहूर्त है, इसलिए हमारा कंपनी के रीति रिवाज के हिसाब से आज हमारा ये नया साइट में भूमि पूजा किया गया है। यहाँ पर हमारा धार्मिक विधि विधानों से प्रार्थना किया जाता है और यहाँ का गोवा का पंडित जी लोग हैं और हमारी फैमिली की तरफ से पंडित जी लोग हैं, वो सब आए हैं। ये सब यहाँ से लोगों से ग्राम देवता से प्रार्थना किए हैं ये प्रोजेक्ट अच्छा बने, लोगों का सुख और समृद्धि बने रखें और यहाँ लोकल गोवा का और हमारा देश का नाम शान बढ़ाएं। इसके हिसाब से हम आज विनायक पूजा और विनायक होमम, शिलान्यास, बाद में हमारा नवग्रह होम, गणपति होम, वास्तु होम सब किए हैं। सब अच्छी तरह से संपन्न हुआ है। हम सबके लिए आभारी हैं। हमारे ग्रुप की तरफ से ये कामना है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा बने, देश का और गोवा का गौरव बढ़ाएं और लोगों को अच्छी खुशहाली बने, ये हमारा प्रार्थना है। कुडचड्यार मार्केटांत रस्त्या कुशीक बाजार मांडून बसपी लोकांक लागून सुडा मार्केटांतल्या पसरकारांक गिरायक जायना। रस्त्या कुशीक जाय तें सामान मेळटा म्हूण गिरायक मार्केट कॉम्प्लेक्सांत येना। व्यापार बुडटा म्हूण आतां मार्केटांतले पसरकार रस्त्या कडेन बाजार मांडपाक लागल्यात।
नहीं, पर आपका इधर दुकान है, बाहर क्यों रखा है? एक दुकान देखो सामने से लोग नहीं आते, बंद करेंगे लोग गिरा नहीं, इसलिए बाहर रखा है। बाहर दिशे तो ले जाते हैं, नहीं अंदर कोई नहीं आता है? अंदर नहीं जाते, कौन है देख मार्केट पर में। अभी तुम्हारा टैक्स कौन सा बढ़ता है? ये बढ़ता है, बाहर का बढ़ता है? बाहर का भी देते हैं, ये महीने के मरते भाड़ा भरकाते हैं, मतलब बाहर का? हाँ, महीने का दररोज भी देते हैं कि ताक 100 रुपए ले जाते, दिन में 100 रुपया? 100 रुपए ले गया, फिर महीने को 450 या 500 भरकाते हैं। इसका सेपरेट? इसका सेपरेट, उसका सेपरेट। अब यहाँ नहीं कट्टे पर दिखता नहीं, 2-3 बुट्टा करके तो भर जाते हैं, फिर उसके बाद में दिशे तो ले जाते हैं, नहीं गिरा कर। नहीं, वो म्यूनसिपालिटी बढ़ते हैं? हाँ, म्यूनसिपालिटी को देते हैं। कौन दुकान की? वो कहाँ पे है अभी? अभी किधर दुकान कौन लगाते हैं सर? हाँ, दुकान किधर है अभी? किधर लगाते हैं, किधर जाता है, किधर नहीं, ये सब अंदर डालने का ना, वो बाहर क्यों है तुम्हारा दुकान? ये हमारा ये दुकान। नहीं, पर तुमको ये दिया तो तू किधर बैठती है अभी? इधर बाहर क्यों बैठती है? अंदर दिया है ना तुमको? क्या करने, इधर अंदर बैठे थे लोग, आते गिरा कहते सब दुकान बाहर, हम ही अंदर बैठे थे सर गिरा नहीं। हम 2 जाने आदमी अंदर, इधर के एक, वो एक, ये एक 3 दुकान दिया नीचे ने हमारे को, तभी से हम इधर मरते। बाजारकारांक दर बांदना सुडा मार्केटात पळयत जाल्यार थंय फकत पोटल्यो बांधून दवरिल्ल्यो दिसतात. सोपत दिवन बसपी बाजारकारूय रस्त्या कुशीक दुकानां मांडून बसूंक लागल्यात. मार्केटल्या जागेक ते पयशे भरतातच, ते शिवाय वेपार जायना म्हणून मायज पयशे दिवन रस्त्या कडेन बाजार मांडटात. कुडचड्या म्युन्सिपालिटीच्यान सुडा मार्केटाक जे प्लॅटफॉर्म भाजी मार्केटा खातीर केलेले आसा ते अर्दे लोकांक दिल्या, अर्दे जे ऑक्शनूच जालें ना. पूण जे ऑक्शन जालें ना तेजी यूज जे भायले वेंडर आसा ते यूज करतात. म्हळ्यार जे संडेचे भायले मार्केटार लोक येतात जे आपलें सामान विकपाक, ते आपलें सगळें सामान काडून मंडे टू सॅटर्डे थंय धरतात. आनी आमी तांकां विचारलेले ते म्हणटा कितें आमी 200 पर वीक म्युन्सिपालिटी दिता म्हणून. पूण म्युन्सिपालिटी कोणा दिता, खंय दिता हें कोणाकूच खबर ना अजून पर्यंत. तशेंच जे अर्द्या हे भाजी मार्केटा वेंडरां जी प्लॅटफॉर्म दिल्यात ते आपल्या सामान काडून भायर हाडून विकतात. आमी तांकां विचारल्यार ते म्हणटा की भितर कोण येवपाक तयार ना म्हणून आमी भायर करून विकता म्हणून, आनी आमी भायले बी टॅक्स भरता म्हणून. म्हणल्यार म्युन्सिपालिटी भायले टॅक्स घेवन ताका इलिगल आसता लिगल करपाक आसता, ताका लिगल आसता इलिगल कांय समजना. ताका लागून म्युन्सिपालिटी हेजी कारवाई करची आनी कोण टॅक्स घेता, कोण हे 200 आनी हे 400 रुपीज 40 रुपीज कोण घेता हेंची कारवाई करची अशी मागणी लोकांची आसा. कुडचडेच्यान मयूर नायक, प्रुडंट मिडिया खातीर. घेऊ एक ब्रेक.